ताच्या हिरोच्या जिवितांत वायट घडोवन आसा म्हूण ताच्या बायलेक कोंकूंक वो गेला म्हणटा सो मागीर हाचें जिवीत पयलें समजचें सोडून मी जायते बोटी आनी एकल्याच्या जिवितांत नाखरी गोवंक कारण नासतना वेतना जावनचो परिणाम एक हांगा आमी पळयत रागाक आनी इगोक लागशिल्लो कनेक्शन आसा बळका जेजू थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो बॉक्सना विशांत मी जायतें आयकलां रागा विशांत जायतें आयकलां जायतो नियाळ केला पाळूंक त्या त्या घडये भोव कश्टांचे आज परत्यान आमच्या लागीं सुमी उलोवण बॉक्सनाची गरज कितें आमकां शिकयता तें नियाळच्या पयलें ल्हानशें एक ह्या दिसांनी जावन आसचें घडीत तुमच्या मुखार दवरूंक आशें येता जर कन्नडा फिल्मां तुमी कोण पळयतात तर जाल्यार ह्या विशयान तुमकां कळीत आसतलें कन्नड सो एक तेग सोग फेमस नटां पैकी फामाद नटां पैकी दर्शन तूगदीप ह्या दिसांनी बारी ताचे विशयान न्यूज येवन आसा ताचे आनी ताचे बायले पवित्र गौडा हांचे मदें कांय संबंद बरो ना तें दुसऱ्या संगता संबंदान आसा म्हणून दर्शन असो एक अभिमानी ताणें ताच्या बायलेक पवित्र गौडाक मेसेज गेली अश्लील मेसेज गेल्यो आनी विविध रितींनी ताका भोवशें जळयलें आनी ही खबर दर्शनाक मेळ्ळी हें फिल्म न्हय हें घडीत आनी ताणें आपल्या पाटलावदारांक सांगाता घेवन रेणुका स्वामी म्हणलो मनीस ताणें पवित्र गौडाक हे पळय मेसेज धाडल्यो तो चित्रदुर्गांत एक फार्मासींत काम करनासलो ताका उठयलो रातारात हाडन बेंगळूर हाडन ताच्या सांगात्या संगी 13 जाणांनी सांगाता मेळून ताका जिवेशी मारलो आदल्या हप्त्यान जाल्लें घडीत जिवेशी मारलो आनी हाडन एका तोडांत उडयलो सुणेन ताचें मेल्लें मोडें खावून आसतना कोणें एकल्यान पुलिसांक रिपोर्ट केलो आनी ताच्या उपरांत इन्वेस्टिगेशन जाताना दोग येवन सरेंडर जाले आमी मारले म्हणून कित्याक आनी दर्शनान 5 लाख तांकां दिल्ले 30 लाख रुपया दिल्ले आपणाचें नांव येवंक नजो उरिल्ल्यांक तुमी वचून सरेंडर जायचे आमी केल्लें म्हणून आनी अशें हें इन्वेस्टिगेशन जावनूच आसा 2 दिसां आदीं ताका कैद केला फामाद हिरो आमी गणित कित्याक दवरता कारण आनी परिणाम कारण आनी परिणाम आतां हो मनीस कोण रेणुका स्वामी दर्शन असो अभिमानी आनी तो एका नीज हुस्को आशिल्ल्या बरी ताच्या हिरोच्या जिवितांत वायट घडोवन आसा म्हूण ताच्या बायलेक कोंकूंक वो गेला म्हणटा सो मागीर हाचें जिवीत पयलें समजचें सोडून मी जायते बोटी आनी एकल्याच्या जिवितांत नाखरी गोवंक कारण नासतना वेतना जावनचो परिणाम एक हांगा आमी पळयत देखून पयलें कोणाच्या जिवितांत नाखरी गोवंक वेचें आमी सोडिचें चड तुका कितेंय करूंक जाता जाल्यार माग हेटाय करूंक वचनाका खबरो करूंक वचनाका ताचेतून कांय फायदो जायना दुसऱ्यान ताणें कितेंय कोंकलेंत म्हणया हांकां तितलो हंकार एक जीव काडचो तितलो आनी तो काण आपणा लागीं पयशे आसा बोळ आसा हांव फामाद म्हणून सगळें दांपून व्हरयेत म्हणून चिंतून त्या मट्टाक हे फामाद हिरो हे करूंक पावतात भावनो आनी भयणीनो मनीस खंय खंय वचूंक शकता तो आंजान सारको जावंक शकता सैतानाक लजवचे तशें सैतानाचे काही पास्ट जावंक शकता मनशाक हे विशेष सकत आसा आनी आमी जेजू बाळकाच्या भक्तीक आमकां एक आपोवणें आसा जें कितें आमच्या लागीं ती सकत आसा ती मोत आसा आत्मा आसा भोगणां आसात आमची कूड आसा हें सगळें समर्पक रितीन वापरूंक राग करिनाका म्हूण सांगना राग येवंकूच नजो म्हूण जेजू सांगना राग येता चडून घडता पूण तें आयले जाल्यार कशें सांबाळून व्हरचें गे म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता हांव 2 पवित्र पुस्तकाची तुमकां वाचपां तुमच्या मुखार दवरता पूरक जावन पयलें वाचप
पहिले एक निदर्शन नाही, एक गडीत उत्पत्ती ग्रंथाच्या 4थ्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळचें आसलें. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 4थ्या अध्यायांत काहीन आनी आबेलान देवाक बली या अर्पण केलां, काणीक भेटयल्या. आनी कायनाचें अर्पण स्वीकृत जावना, आबेलाची स्वीकृत जाल्या. आनी अशें आसतना कायन रागान भरला. एका रितीचें डेस्परेशन, एका रितीचो तिरस्कार ताचे थंय आयला, बेजाराय आयल्या. आनी अशें जाताना कितें करचें, ताचें स्वीकृत जालां. तो व्हड जालो, देवान ताका आशिर्वाद दिला, म्हाका दिवना. मुसोर जाता. ताणें निजाय की आपणाचें सूख कितें आसा, कित्याक स्वीकृत जावना म्हणून इन्वेस्टिगेट करचें आसलें, आपणा विशयान ताणें परिशीलन करचें आसलें आनी बरें भेटयचें आसलें. स्वीकृत जातो. तें करच्या बदलाक आपल्या भावाक जिवेशी मारता. आतां हें जिवेशी मारच्या पयलें जावचें एक संवाद देवा आनी कायना मदें. देव म्हणटा 7व्या वाक्यांत, उत्पत्ती ग्रंथाचो 4थो अध्याय 7वें वाक्य, कायना तूं कित्याक रागार जालाय, कित्याक रागार जालाय, आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां. जर तूं बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक नजो. तशें म्हळ्यार कायनान समर्पक रितीन ताची भेटवणी करूंक ना. जर तूं बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक नजो. जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत कर्ण रावलां. पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत कर्ण राखून रावलां. केदाळा संप्रदाय गे म्हणून राग हें दार उक्तें करता. तुजेशी आसा ताची ओडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. पाताक तुज्या दारार पारोत करून रावलां, तुजेशी आसा ताची ओडणी, तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. म्हणजे ह्या रागाचेर तुवें जैत व्हरूंक जाय. ह्या तुज्या डेस्परेशन, हें कितें तुका एका रितीचें इन्सल्ट म्हणून भोगलां तें, ताचे वयर तुवें जैत व्हरूंक जाय. तें परत्यान परत्यान चिंतून गळय नाका. तुजी कितें सूख आसा ती तिद्वी, तूं सारकें जाता. पूण कांय देवाचें उतर आयकूंक वचना, आबेलाक लागाड करता, आपणाचें जिवीत निसांतान करून घेता. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आनी एक असलेंसी एक निदर्शन आमकां पळोवंक मेळटा. 4थ्या अध्यायांत परत 26 आनी 27 वाक्यांत, लेटर टू द एफिशियन्स चॅप्टर 4 26 to 27, सान पावलो हांगा एक सोबीत उतर सांगता. तो म्हणटा तुमकां राग येवचो आसा, तुमकां राग येवचो आसा. राग तुमकां पत्काक ओडिना जावं, रागान तुमकां पत्काक ओडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागान रावचें न्ही. सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात. कितें कॉमन फॅक्टर आसा ह्या दोनी रेफरन्सांनी. एक कितें आसा, एक राग आसा आनी एक पाताक या सैतान. पाताक या सैतान कॉमन फॅक्टर्स. सैतानाक दुसऱ्या नांवांनी उलो केला पवित्र पुस्तकान. पाताक एक. देखून केन्ना तूं राग तुज्या मोतींत जळयताय, चड आनी चड तांतू येताय, खंडीत जावन ताचो परिणाम तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर पडटा. तें एक रस्तो तुवें तुज्या जिवितांत सैतानाक ह्या वायट सक्तेक तुवें उक्तो केल्ल्या बरी. आनी तें आसून तुवें कितें मागणें केल्यार तूं देवाक मानवनाय. हें मोठव्यान आयच्या वांजेलाचें शिकोवन. भाऊन आनी भयणीनो, त्या खातीर सान पेद्रू सान पावलू ताच्या वाचपान तो म्हणलो सगळो दीस तुमी रागार खोसूचो न्ही. डू नॉट अलाव द इंग्लिशान बरें ट्रान्सलेशन, डू नॉट अलाव द सन गो डावन इन युअर एंगर. सांज जावं सुद्दां सोडी नाका. सकाळीं राग येयले जाल्यार सांजे भितर राजी जा. कित्याक राजी जायना जाल्यार तुका ताळ पडचे बळी आनी एकलो कोंगसो येतलो, परत्यान ताका इल्लो धूंप घालतलो आनी इल्लेशें तेल तूप कुडशी जालां आनी इल्लें मीठ मिरसांग घाल, तुका तें आनीकी सड आनी सड कोडसाण ताच्या विशय जाताली. आनी कितें म्हणून ताका लागाड खाडीचें म्हणलें तसली एक आशा तुजे थंय उब जाताली. आनी असो परिणाम जावन एकच तें वायट काम करूंक तुवेंशी, नाजाल्यार हांगा तूं डेस्परेट जावन तूं तुज्या जिवितांत नाका जाल्लें करून घेशी. ह्या खातीर तुवें बोगसिल्ल्या वरवीं ताका फायदो जाता, ह्या देवाक फायदो जाता न्ही. तुवें बोगसिल्ल्या वरवीं तुका फायदो जाता. देखून सवाल हें, आमी आमचें मागणें करतना जें कितें आमकां जाय, आमकां देवाचें आशिर्वाद जाय, आमचें जिवीत बऱ्यान सारूंक जाय, हें आमच्या फोंडांत आमकां लोळोवंक जाय. जेजू आयची शिकोवण कित्याक हाडटा गे म्हळ्यार तो पयल्या आयच्या
वाचपाच्या पयल्या वळींत आमकां आयकूंक मेळ्ळें हें मातेवाच्या वांज्यालांत 5व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळचें तसलें रागा विशांतलें शिकोवण. जेजू म्हणटा तुमचे धर्मदिश्ट फारिसेवांच्या आनी शास्त्र्यांच्या धर्मदिश्टे प्रास चड बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यान तुमी रिक्षनांत. म्हणजे तेय मुस्तमाग्न करताले, सिनोगोगाक येताले, पवित्र पुस्तक वाचताले, पूण कपटपण भितर भायल्यान प्रदर्शन. तो म्हणटा तांचे बरी जाल्यार तुमी कांय बरें जायना, तांचे बरें जायनाकात. भायर आनी भितर तो देव पळोवंक शकता. भायर आमी व्हडलो वेसपांगोर न्हू, आमी बरें म्हण दाखोवंक हेरांक फुटोवंक शकतले, देवाक फुटोवंक जायना. देखून भावणो न्ही भयणी न्हू, आमचें आपोवणें आमचें जिवीत सोबीत आनी शाबीत करूंक जाय जे तर जाल्यार त्या देवाक मेसोवनचें आमी करीचे. आतां विपरीत जावन जायते फावटी आमी सांगचे आसा आमच्या भुरग्यांक राग येता, आमचे भुरगीं आयकनात, तें करनात हें करनात, जायते फावटी सांगचे आसा. रागाक आनी इगोक लागशिल्लो कनेक्शन आसा. तुजो इगो म्हळ्यार हांव म्हळ्यार कितलें व्हड आसा तितलें बोगसूंक कश्ट. आतां प्रत्येक जावन आमच्या घरा भुरगीं उणी जाल्ल्यान 1-2 भुरगीं आसल्यान त्या भुरग्याचो इगो पुरवताचे व्हड आसा. कित्याक भुरगें सेंटर जाता. भाऊ आनी भयणीनो, हांव भुरग्यांक दुसना, दुसरोचो उद्देश न्ही. आमी एनालायज करीचे. केन्ना आमी भुरग्यांक या कोणायकी ताकाच देव म्हणलें बरें लेखता तसो इगो इतलो व्हड जाता, तो हांकारान बदलता आनी ताच्या उपरांत ना म्हूण सांगलें स्विकार करूंक जायना. आनी असो परिणाम जावन आमचे कितलेशे काजारां विच्छेदनाच्या हंतार पावल्यांत आनी विच्छेदन जाल्यांत. कितलेशे भुरगीं आवय बापायक सांगाता घेवंक शकनासतना तीं तांचेतल्याक आसात, तीं हांचेतल्याक आसात. कितलेशे कुटुंबां पिड्ड्यार जाल्या. कितल्योश्यो केसी आमच्या क्रिस्तांवांचे आमकां लज, कितल्योश्यो केसी कोर्तीन रोळोवन आसात खाली एक ल्हान संगती खातीर. इतलें पिड्ड्यार जाल्यार हांव सोडचो ना, ताका नास करिनासतना हांव सोडचो ना म्हणलें तसलें बासून आसा तांकी. कित्याक आमी ह्या पोंडान आणखी आसा? कित्याक आमकां आणखी समजना? कित्याक म्हळ्यार तुजो हांव म्हणलो तें सेल्फ सेंटर्डनेस, तो इगो कितलो विपरीत आसा तितले कश्ट. आनी केन्ना तूं देवा मुखार येताय तेन्ना तुजो हो हंकार, तुजो हो इगो सावकास मेल्ट जायजेच. जर देवा मुखारी तूं हंकारान येताय जाल्यार तूं देवा मुखार येनाय. तूं तुज्याच तुवेंस एक देव तुकास करून घेतलाय आनी तूं तुकास आराधन करनासाय, देवा करण नाय. भायल्यान फटयताय, तूं तुकास आराधन करताय, तूं तुकास नमस्कार करताय. भाऊ आनी भयणी, हे मिसेचे बलिदान आमी पेटयतना प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत जायते कश्ट दूख आसात. जावं करून हेरांनी आमकां दूख येयलां, तें केलां, हें केलां. आमी हर एकली घायिल्ली व्यक्ती, तातूंत डावट ना. हर एकल्याक एका न्हय एका रितीन दूख जाल्या ल्हानतावन आज म्हणसर खंयची न्हय खंयची दूख आसा. सिगमंड फ्रॉयड म्हणलो मनशास्त्री, सायकॉलॉजिस्ट, आदल्या शतमानांत जियेल्लो. तो म्हणटा आमच्या मोतींत 3 हंत आसात, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस आनी अनकॉन्शियस. आमी आमच्या मोतींत कितें आसा तें खाली 10% मात्र आमकां कळीत आसचें. उरलें 90% सबकॉन्शियस, तें सगळें सेकेल जिरोवन आसा. आनी अनकॉन्शियस म्हळ्यार आमकां कितेंच कळीत आसना. कितें जावंक पुरो ल्हान भुरग्या प्रायर रिजेक्शन, या इवन आवयच्या गर्भांत आसतना कितें आवयक आसली दूख, तें सप्रेशन, या आनी कितें ताच्या उपरांत जावचें तसलीं गडितां या घाई ते ओपोवंक जायना तसली ती दूख कितें आसा मनशाच्या काळजांत ह्या मोतींत रोंबोवन आसता. आनी असो परिणाम जावन ती दूख कोणें इल्लेशें ताका लागयलें तर जाल्यार, जावंक पुरो तुज्या पांयाक एक कांटो तोपलो जाल्यार, या आनी कितें तुका भितर घाय आसत जाल्यार कोणें आपडलो जाल्यार दुखता. तशेंच थंय कोण थंय लागयता पळय, पारामोशन जावंक पुरो तें व्हडलो घाय न्ही, पूण तुका थंय दुखता. आनी एकाय दुखाना. तुका थंय भितर कांटो आसा देखून तो दुखता, तो कांटो ना जाल्यार दुखाना. म्हणजे आमचें रिएक्शन आमच्या बॅकग्रावंडाचे वयर कंडिशन जावन आसा. आनी केन्ना म्हणसर तो कांटो तूं देवाक काडूंक सोडिनाय, तेन्ना म्हणसर त्या कांट्याचो तूं गुलाम जाताय. आमी हरी एकल्यानी ह्या खातीर इन्नर हिलिंगा खातीर मागोवंक फावो. म्हणजे आंतरीक जावन जें कितें दूख आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आसा आमकां कळीत ना जावंक पुरो आमी कित्याक अशें करता, कित्याक एक भुरगें अशें करता, कित्याक एक व्यक्ती ह्या रितीन
अशें प्रकरण आसा आमकां कळीत ना पूण ताका कारण आसा जर आमी सोम्याचें संपूर्ण तें गूण करचें तें बेसांव तें देणे आमी घेता तेन्ना आमी आनी एकल्या गूण करचे व्यक्ती जाता घाई करचें न्ही कितलीशी आवय बापूय आपल्या भुरग्याचो मस्त मोग करतात पूण त्या घाया वरवीं त्या भुरग्याक घाई करतात आनी हे घाई करची प्रवृत्ती मुखार वचूनच आसा कितलेश्यो सासूमायो कळीत आसा आपणाच्या पुताची बायल जावन तें आयला म्हणून घाई करता कित्याक ती सूण जावन आसतना घाई जाला तिका आनी तो घाई मुखारसून वेता ही प्रवृत्ती मुखारसून येता देखून गूण जाल्ल्या व्यक्तीन मात्र आनी एकल्या गूण करियेत घाई जाल्ल्या व्यक्तीन घाई करनंत वेचें देखून भावा आनी भयणी ते घाई कोणेंय गूण करूंक जायना देवान मात्र गूण करूंक जावचें सुमयाचें तें रगत पवित्र कुर्सातान वारयल्लें तें रगत जेन्ना तें आमी आमचेर मागता आमकां तें पास्ट कितें जालां तें गूण करून घेवयेत आनी असो परिणाम जावन आमी गूण करची हातेरां जातले हांव हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना परत कुर्सार वारयल्लें तें सुमयाचें रगत ताणें मोडली ताची कूड परत आमकां उंड्या आनी वायना रुपार मेळटली आमकां गूण करूं हेरांक घाई करचे तसले व्यक्ती न्ही गूण करचे तसले व्यक्ती जावंक आमकां फावो करूं प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत कितें उणें आसा उतराक उतर खोटेक खोट मुठीक मूठ ह्या संगतींतल्यान भायर येवन एकामेकाक संपूर्ण जावन मोगान वेंगूंक जाय मजत तसो सोमी आमकां फावो करूं